गोय दर्यादेग वाठार व्यवस्थापन प्राधिकरणान आगोंदा पंचायतीन पत्र धाडून आगोंदा दर्यादेग वाठाराच्या संबंधी सविस्तर माहिती मागल्या। या पत्रात 8 दिसां भितर पुराय अहवाल सादर करपाचो आदेश दिला। या पत्राच्या फाटभुंयेर आगोंदा पंचायतीन सोमाराक खाशेली ग्रामसभा आपयली। हे बसकेत कोस्टल झोन मॅनेजमेंटान धाडिल्ल्या पत्राचेर सविस्तर विचार जाला। सरपंच निलेश पगे हाणें गांवकऱ्यांक माहिती दितना पंचायतीक 8 दिसां भितर पुराय आनी सविस्तर अहवाल तयार करप शक्य ना अशें सांगले। देखून अहवाल सादर करपाची मुजत आनी कांय दीस वाडोवपाची मागणी दर्यादेगेवयल्या वाठार व्यवस्थापनाक करतले। दर्यादेगेवयल्या वाठारात रावपी थळावे नागरीक, पर्यटन व्यवसाय करपी, नुस्तेकार आनी आगोंदा हांगच्या कासव संवर्धन केंद्राक कसलोच त्रास जावचो न्हय हाची पुराय जतनाय घेवची असो थाराव ह्या बसकेत एकमतान समज जालो। ते परत आमी धाडटले धाडपा नाही कित्याक आमकां खबर ना आमकां कितले खबर आमचे गोराम सालार आमी ऑब्जेक्शन धाडटले सजेशन धाडटले पूण बेस्ट म्हाका दिसता आमी कोस्टल लायनीचे एक मिटींग करूया एक्सपर्ट हाडया बाबा हेजेर आमकां एक्सप्लेन कराय हें तुमी जे आमकां धाडला हेजेर आमकां एक्सप्लेन कराय हें कितें आनी तेजे नंतर मागीर आमगे सजेशन ऑब्जेक्शन वयतले सारकें न्हू मुगेले ही प्लानिंग मुगेली त्या पयलीं तुवें स्टॉप करपाक टायम टेंपल टायम ऑलरेडी हें धाडलो अजून धाडून कितें जाला फ्रायडे कितें आमकां येयले ते थर्सडे फ्रायडे मागीर आमचो येयला सॅटर्डे संडे म्हणटा मागीर सगळे ऑफ म्हळ्यार आयज आमी बसून प्लानिंग करता म्हणून आहले सगळे सो आयज आमी ऑलरेडी मेल धाडटा तेमकां मेल धाडटा आमी सकाळच्या ते उलोवन येयल्ले की बाबा आयज मेल धाडया कित्याक डॉक्युमेंट आमी पोस्ट करता नाजाल्यार कितें करता तें लेट पावतले हे दोळ पोस्टल लायनीचो तुमकां तर कोणाक खबर ना जाल्यार हेजो यूज कितें हेजो मिनींग कितें मिटींग जाल्ल्यो ते एक्सप्लेन करताले व्हड व्हड स्क्रिनीचेर इलेक्शन गायल्ली पूण ती गायल्यो ती तेमी एक्सेप्ट केला आनी तेमी ती इम्प्लिमेंट केलाय जाल्यार कोणाक खबर ना कळ्ळें तुका आतां हो जो प्लॅन येयलो तशें करून चोय हो एक हें आहा कॅडेस्ट्रल प्लॅन तेमी तूं आख्खो तो प्लॅन आसा तो बुक फ्रंटाक न्हू फ्रंटाक कितें म्हणटा जे फर्स्ट जो आर्टिकल आहा तेंचे तेमी रिफर केला कॅडेस्ट्रल प्लॅन म्हणटा कळ्ळें एज पर द कॅडेस्ट्रल प्लॅन दे डिझायन द सीझनएमपी प्लॅन म्हणटा आमचो ही सर्टिफिकेट आहा फ्रॉम लँड अँड सर्वे ही सर्टिफिकेट करून पेटा आमचे कॅडेस्ट्रल प्लॅन जावून रजिस्टर केले आमचे स्ट्रक्चर नाही सरपंच मुगे रिक्वेस्ट 2019 प्लीज इज हॅपन इन 1961 बिफोर चडशे आमगेले कोस्टल बेल्टाक लोक रावता आदले पिळगेसान रावताय आनी पिळगेसान पयलीं आमगेले रेंदेर भाव आहले आनी मागीर आमगे नुस्तेकारूय आहले आनी हे नुस्तेकारांनी एक जागो इल्लो कोणागे जाते भशेन घेवन तितून आपल्या गेले पोट भरताली आनी जर तर आमकां हे जाग्यार कांय करूंक मेळना जाल्यार इतलोय लोक आमगे कोस्टल बेल्टाक जे येता तो कितको जे येतलो आमकां फेसिलिटी जे गव्हर्मेंटान दिवपा जाय त्यो दिवपाकूच जाय तेणी आमच्यान कितें आहा तें काडून घेवपा न्हू आमगेले पिळग्यान कितें दवरलां तें आमकां सगल्यांक हे आमगेलो डिमांड आमगे लोकल सगल्यांक म्हजी कळकळटी विनंती आसा की जेन्ना तो आतां सिरियला न्ही जो 1:4000 स्केलान आसा सो ताचेर मातशें लक्ष दवरची ती लोकांची घरां जी दाखयली नाय रेगुलरायज आसात ती रेगुलरायज दाखयची तेचेर त्या प्लॅनाचेर आनी सेकेंड थिंग म्हणल्यार बफर झोन आसा हे जो मँग्रुव्सांक तो प्रायवेट एरियाक जो बफर झोन आसा तो काडचो आनी तेचेर कितें 2019 नोटिफिकेशन सांगता बफर प्रायवेट एरियासांक ना म्हणून हो आतां पळय जो CRZ प्लॅन जालो पळय न्हू CZMP 19 न्हू चेन्नयसान एक टीम येयल्ली तीग जाणां आसली बायल मनीस आनी तेमचे बरोबर एक ऑफिसर येयलो मागीर येयले आनी म्हणूंक लागले आगोंदाक तुका हें करपा जाय मातशें करून डेवलपमेंट करपा जाय मागीर ते नंतर जें कितें आसा तें सगळें दाखोवपा जाय आमी मागीर तेमकां थोडोसो प्रपोजल दिलें कितें जेटी मागीर आयस फॅक्टरी फिशरमॅना लागून आनी अलग अलग एक जे पळय पंच आय हांव तेन्ना पार्या पंच आहलो ते नंतर मागीर देवळां तेमी मागीर तेमचे भाशेन तेमगे सांगलें कितें कितें तें गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत।